नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमुगाचो येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज छत्तीसगड राज्याच्या भोंवडेर आसात. जगदलपूर हांगा आयोजीत केल्ल्या एका भौशीक सभेक तांणी सरकारान आपणायल्ल्या कांय कल्याणकारी येवजण्यांचो नियाळ घेतलो. लोककल्याणकारी वेगवेगळे प्रकल्प चालीक लायल्यात अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. विकसित भारत के लिए फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी भविष्य की जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए. यही वजह है हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च को बढ़ाकर इस साल 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है. ये पहले के मुकाबले 6 गुना ज्यादा है. बस्तर में जो स्टील बनेगा उससे हमारी सेना भी सशक्त होगी और रक्षा निर्यात में भी भारत का डंका बजेगा. इस स्टील प्लांट के कारण बस्तर सहित आसपास के इलाकों के करीब करीब 50,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा. केंद्र सरकार बस्तर जैसे हमारे आकांक्षी जिलों के विकास को जिस प्रकार प्राथमिकता दे रही है उस मिशन को भी ये स्टील प्लांट नई गति देगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज छत्तीसगडात वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामाच्या लोकार्पण आनी कांय प्रकल्पांचे बुनियादी फातर बसयले. आदिवासी बस्तर विभागाच्या मुख्यालय आशिल्ल्या जगदलपुरांत 26,000 कोटी रुपया परस चड गुंतवणुकीच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांची तांणी पायाभरणी केली. तशेंच बस्तरांत नागरनार हांगाच्या NMDCच्या ग्रीनफिल्ड पोलार प्रकल्पाचे तांणी लोकार्पण केले. लागीं 24,000 कोटी रुपया खर्चून हो प्रकल्प तयार जाला. ह्या प्रकल्पाक लागून हजारांनी रोजगार तयार जावपाचे आसात. आपल्या भोंवडेंत प्रधानमंत्र्यांनी जगदलपूर रेल्वे स्थानकाच्या फेर उदरगत प्रकल्पाचो बुनियादी फातर बसयलो. जगदलपूर आनी दंतेवाडा मजगती दोट्टी रेल्वे मार्ग प्रकल्पाचे लोकार्पणय तांणी केलें. मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांच्या फुडारपणाखाला एक पंगड आयच्यान 3 दिसांच्या तेलंगण भेटेर वचपाचो आसा. फुडल्या 3 दिसांत हो पंगड तेलंगण विधानसभेच्या वेंचणूक तयारेचो नियाळ घेतलो. ह्या पंगडाचे वांगडी वेगवेगळ्या राजकीय पक्षां वांगडा तशेंच वेंचणुके संबंधी घटकां वांगडा बसका घेतले. वेंचणूक प्रक्रियेंत मतदानाची टक्केवारी वाडची तशेंच लोकांक वेंचणुके संदर्भांत जागृताय निर्माण जावची हे खातीर आयोजीत केल्ल्या एका प्रदर्शनाक लेगीत हो पंगड भेट दिवपाचो आसा. ह्या भोंवडेंत वेंचणूक आयोगाचो पंगड नव्या मतदारां वांगडा संवाद सादतलो. ह्या वर्साच्या निमण्या पावंड्यार तेलंगण विधानसभे खातीर वेंचणुको जावपाच्यो आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां देशांत तशेंच संवसारभरांत मेळिल्ली मानचिन्हां आनी भेटवस्तूच्या ई-पावणेक कालच्यान सुरवात जाली. ती 31 ऑक्टोबर मेरेन आसतली. अशा प्रकाराचो हो 5वो ई-लिलाव आसा. ह्या पयलीं जाल्ल्या 4 ई-पावणेंत 7,000 परस अदीक वस्तू दवरिल्ल्यो. ह्या वेळार 912 वस्तू दवरल्यात अशी माहिती केंद्रीय संस्कृतीक आनी विदेश वेव्हार राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी हांणी दिल्या. ह्या पावणे वरवीं मेळपी निधीचो विनियोग नमामि गंगे ह्या प्रकल्पा खातीर जातलो अशी माहिती लेगीत मंत्री लेखी हांणी खबराकारांक दिली. जो कलाकृतियां प्रधानमंत्री जी को विभिन्न समय पर भारत के अंदर जब वो देश भर में ट्रैवल करते हैं, जाते आते हैं, तो वहां पर जो इनको कलाकृतियां उपहार के रूप में भेंट होती हैं, ये वो भेंट है और जिसकी आज हमने ई ऑक्शन घोषणा की है और वो 31 अक्टूबर तक चलेगी, 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक. और जो हमारी वेबसाइट है जिसके माध्यम से ऑक्शन होती है वो है http://pmmementos.gov.in. तो उसके माध्यम से हम ऑक्शन कर रहे हैं और जो रजिस्टर करना चाहते हैं ऑक्शन के लिए वो अपने आधार कार्ड के आधार पर ही अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं. जो सबसे कम कीमत की चीज़ है वो 100 रुपये की डिजिटल प्रिंट्स हैं कई, और जो सबसे अधिक कीमत की वस्तु है वो 64 लाख रुपए की एक पेंटिंग है परेश मैती द्वारा बनाई गई, जो कि एक काशी घाट की पेंटिंग है.
और जो पैसा इससे धन अर्जित होगा वो धन नमामि गंगे प्रोजेक्ट की तरफ जाएगा और जिसमें मां गंगा के संरक्षण और प्रदूषण मुक्त बनाने का कार्यक्रम चलेगा। अनाथ भुरग्यां खातीर सरकाराची अर्थीक मजत येवजण आसा, मात अशा भुरग्यांक आदार दिवपा खातीर आनी तांचे पालकत्व आपणावपा खातीर समाजान मुखार येवंक जाय अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां। सेवा, सुशासन आनी जनकल्याण ह्या येवजणे सकयल दिवचलच्या मांद्रेकर वाड्यार बांदिल्ल्या घरकुलाचें उक्तावण केल्या उपरांत मुखेलमंत्री उलयताले। ह्या सुवाळ्याक मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, फातोर्डेचे आदले आमदार दामू नायक, युवा मोर्चाचे अध्यक्ष समीर मांद्रेकार, नगराध्यक्ष कुंदन फळारी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। पुराय गोंयभर 4 घरां तेंच्यांनी कंप्लीट केली। केपें, सांगे, पेडणे आणि एक काणकोण इश्टागत सांग्या खातीर आनी एक दिवचले। अशा पद्दतीची खरी दामून जशें सांगलां सामकें निरी आहा तांकां सोदून काडून युवा मोर्चात काम करचें। सरकार सदोदीत अंत्योदय तत्वाचेर काम करीत रावतलें। आयच्या खूब बरें दिसलें की खूब बऱ्या पद्दतीचें सुंदर फिनिशिंग आनी खूब बऱ्या पद्दतीन कंप्लीट केलां। त्या बद्दल परत एकदा बाप युवा मोर्चाचे खूप खूप अभिनंदन। त्या दोघांनी खूप 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 शुभेच्छा। सातत्यात समाजातल्या इतर लोकांनी आम्ही म्हणटा की पालकत्व घेवपाची गरज आसा। आज समाजात म्हणजे जाका कोण ना पालकत्व इन शॉर्ट कशें सगळ्याच जाणांनी जेवण वाडपाक जाय अशी गरज ना, सगळ्याच जाणांनी पयशे दिवपाक जाय अशी गरज ना। सगळ्या लोकांनी जाका आमी म्हणटा की सामाजिक दायित्व आम्ही ह्या समाजाच्या देणेकारी आसा आणि समाजाच्या देणेकारी असल्या कारणान ओके त्या भुरग्यांनी अशा पद्दतीच्या ऑर्फन भुरग्यांक किंवा असे जे पेरेंट्स ज्यांचे अशिक्षित आसा अशा भुरग्यांक मार्गदर्शन करपाचें काम जरी आमी केलें जाल्यार निश्चित रित्या फुडली पिढी ही बरी पिढी घडपाक शकता आणि ह्या समाजात बरी पिढी घडपा खातीर आमी सातत्यात वावुरचें। दिवचलच्या सेकंड इनिंग हाऊस ह्या डे केअर सेंटराचो 15वो वर्सुकी दीस काल मनयलो। ह्या वेळार थळावे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, केंद्राचे आश्रयदाते रमाकांत शेटये, दिवचल लायन्स क्लबाचे अध्यक्ष राजेश कारापुरकर, अवधूत रायतुरकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या केंद्राच्या यशस्वी चालीक मोलादीक योगदान दिवपी 3 वांगड्यांचो ह्या वेळार मानेस्तांचे हस्तुकी भोवमान जालो। ह्या वेळार उलयतना डॉ. चंद्रकांत शेटये हांणी कौटुंबीक एकचार वाडचो ह्या खातीर व्यक्त जावंक जाय अशें आपल्या उलोवपांत सांगलें। एक तुका विरगुळो एक स्ट्रेसा पासून जे दूर जे रावन सारखे दिसता आणि सदांच कशें आसता तुजी वेवलांथ युजली कोणा बरोबर मॅच जाता तुज्या एजीच्या बरोबर मॅच जाता। आज जर हांव 25 वर्साच्या भुरग्या बरोबर आज हांव 50 जालो 25 वर्साचो डिफरंस ताच्या बरोबर हांव एज अ पॉलिटिशियन आय कॅन इंटरॅक्ट ताचे प्रॉब्लेम विचारूं शकता पण ताचे आवड निवड आणि म्हजी आवड निवड हितून खूप फरक आसा। सिंपल सादो सादो फरक पळय आमी चडशे हांगा बसलेले रातचे घराकडली चपाती भाजीच आवडटे। भुरग्यांक विचारा भायले आवडटले तांकां केन्नाच इतले घरातले जेवण आवडचें ना। खंय तरी फास्ट फूड खंयचे शेखराचे चालू आसा नाल्यार आनी खंय ते आल्दोना ते हितून बसून जाय थंय बसया हे आवडटा। चेंजीस जाले लायकींग चेंजीस जाल्ले आसा। आमकां कितले आज आमी डिजिटल वचूं आमकां तो फिजिकलच पेपर न्यूज पेपर तरुण भारत किंवा लोकमत घेवनूच आवडटलो आमकां डिजिटल आवडचो ना। आतांच्या भुरग्यांक तुजो फिजिकल पेपर ना घेवं नाका ते मोबायलार उठतले सकाळी प्रेस करतले डिजिटल पेपर पळयतले। सो दिस इज ऑल हांव कोणाक ब्लेम करना। अशा गोष्टीन आपल्या माणसा बरोबर आपल्या एजीच्या बरोबर रावप हितून खूब एक मजा आसता तुका आणि हे काम हे सगळे सेंटर करता। बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्याचे वतीन चालीक लायिल्ल्या गृह आधार येवजणेंतल्यान लाभार्थ्यांक मंजुरी पत्र दिवपाची कार्यावळ काल मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या हस्तुकी जाली। ह्या कार्यावळीत मये मतदारसंघातल्या 143 लाभार्थ्यांक आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या हस्तुकी मंजुरी पत्रां भेटयली। सर्वसामान्य मनीस समाधानी जावचो ह्या खातीर सरकारान गृह आधार ही येवजण चालीक लायल्या अशें आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगलें। ह्या वेळार जिल्हा पंचायत वांगडी शंकर चोडणकार, मये मतदारसंघातल्या पंचायतीचे सरपंच आनी हेर लोकप्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले। आमकां खुशी भोगता ज्यो 11,000 नव्यो ऑर्डरी आमच्या गोंय सरकारान चवथुर्ती पयलीं सँक्शन केल्ल्यो तितूंतल्यो 143 ऑर्डरी ह्यो प्रलंबीत ऑर्डरी आसल्यो ह्यो मये मतदारसंघातल्या भगिनींच्या आसल्यो आनी ह्यो दिता आसतना खूब आनंद जाता। गोंय सरकारान ह्यो राबयल्ल्यो स्किमी अश्यो ज्यो निरंतर चालू आसा आनी ह्यो चालू दवरता आसतना ज्यो खोशी गोंय सरकाराक
आनी आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी ह्या खात्याचे मंत्री माननीय श्री विश्वजीत राणे यांच्या मनानसून जी खुशी आयज तेंच्यांनी दाखयल्ली आसा ते 11,000 जेन्ना नवीन स्किमी ज्यो ऑर्डरी दिल्यो त्या दिसा इतली खुशी आसली म्हाका की ह्या खुशेनसून आमच्या गोंय राज्यांत जी चल्लेली उदरगत त्यांच्या ह्या खुशेसून दिसताली. आयज ह्यो स्किमी दिता आसतना सगळ्यांक आनंद जाता आनी हो जनतेचो प्रतिसाद असोच ह्या पक्षाचेर आनी ह्या सरकाराचेर लाभतलो अशी आशा आसा. आणि आता वचूया खेळा मळार. 19व्या आशियाई खेळा सर्तीचो आयज 10वो दीस. दादल्यांच्या कॅनाईंग ह्या दोट्टी नौकानयन सर्तीत भारताच्या अर्जुन सिंह आणि सुनील सिंह ह्या जोडेन काश्या पदक मेळयलां. ह्या सर्तीच्या इतिहासातले भारताचे हे दुसरे पदक जावन आसा. भारतान आतां मेरेन 13 भांगरा पदकां सयत 61 पदकां मेळोवन परत तालिकेंतली आपली चवथी सुवात कायम दवरल्या. भारत आणि नेदरलँडा मदीं आयज तिरुवनंतपुरमात एका दिसाचो दीस रातीचो क्रिकेट खेळ सुरू जावपाचो आसा. संवसारीक करंड सर्तीच्या आदी हो सराव खेळ दोनूय पंगडां मदीं खेळटात. पावसान हाजरी लायिल्ल्या कारणान खेळ कांय खिणां खातीर थांबयला. आजुनूय पावस वचून खेळ सुरू जावपाची वाट पळयतात. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगा चुकता. परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रान. तो मेरेन नमस्कार.